नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. लोकसभेच्या उरिल्ल्या सुवातांचेर जैत मेळोवपा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांमदीं चढाओढ सुरू आसा. वेंचणूक प्रचार लेगीत तेंगशेर पावला. भाजपाचे वडील फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीत प्रचार सभांनी वांटो घेतात. उत्तर प्रदेशातल्या बस्ती हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक प्रचार सभेत ह्या उपरांत संत कबीर नगर आणि दुमरियागंज ह्या मतदारसंघात ते प्रचारात वांटेकार जातात. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अस्तंत बंगालात वेंचणूक प्रचार सभांनी वांटेकार जाल्यात. भाजपाचे वडील फुडारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे हरियाणात प्रचार सभांनी वांटो घेतात. विरोधी इंडिया आघाडीचे फुडारी लेगीत वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी नेटान प्रचाराक लागल्यात. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेसीच्यो ममता बॅनर्जी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव हांचे सयत हेर फुडारी लेगीत भौशीक प्रचार सभांनी वांटो घेतात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी दिल्लीत जोड पत्रकार परिशद घेतली. स्वाती मालीवाल प्रकरणाचेर 9 दीस जाले तरी अरविंद केजरीवाल वोगी आसात. तांणी हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मागलें. अरविंद केजरीवाल स्वाती मालीवालाचेर तडजोड करपा खातीर दबाव हाडटा. सोनी मिस्त्राच्या मुद्द्या वेळारूय ताणें अशेंच केल्लें असो आरोपूय मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार केलो. मैं दिल्ली में लोगों को मिलता हूं, खास करके मेरे भाई और बहनें को जो दिल्ली में प्रचार दौरान मुझे मिलते हैं. उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा कि 9 दिन से ये जो स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली का CM अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठा है, किस कारण चुप बैठे हैं. उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए. मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है. अभी आम आदमी पार्टी ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है. दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है. मैं बस इतना कहता हूं कि ये केस तो स्वाति मालीवाल ने फाइल की है. स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद रह चुकी है. उनकी 20 साल से वो सहयोगी रह चुकी हैं और ये केस तो मुख्यमंत्री के निवास पे हुआ है और केस भी दर्ज स्वाति मालीवाल ने ही किया है. यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन आम आदमी पार्टी ने देनी चाहिए. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम या 3 नव्या कायद्यांचेर भासाभास करपा खातीर आयज पणजेत एका वार्तालाप कार्यावळीचे आयोजन केले. पत्रसूचना कार्यालय हांणी आयोजित केल्ले ह्या कार्यावळीक केंद्रीय घर मंत्रालय आणि गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना हांचो पालव आशिल्लो. भारतीय दंड संहिता ह्या पोरण्या कायद्याचे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय फौजदारी दंड संहिता आणि भारतीय पुरावो कायदो हांच्या जाग्यार केंद्र सरकारान हे नवे कायदे हाडल्यात. ह्या वार्तालाप कार्यावळीत उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, पुलीस महासंचालक ओमवीर सिंग बिश्नोय, न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचे संचालक डॉ. NP वाघमारे हांचे सयत हेर मानेस्तांनी मार्गदर्शन केले. IGP ओमवीर सिंग बिश्नोय हांणी नव्या कायद्याविशीं उपस्थितांक माहिती दिली. पर्वरे जावपी नव्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या कामा वेळार दिसपेट्टे येरादारीत उण्यांत उणो व्यत्यय सुनिश्चित करपाक आमी कटिबद्ध आसात अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. महामार्गाच्या कामा वेळार लोकांच्या सुविधे खातीर पर्यायी प्रवास मार्गाचो आराखडो तयार करतले अशें तांणी सांगलें. एक म्हणल्यार आमकां कळून आयला की कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट जाला, ताणें ट्रॅफिक मॅनेजमेंट अजून स्टडी करूना. अक्षरशः हायवे समज बंद जालो
जाल्यार लोकांची कितें दशा जातली ती एका दिसांच्या तकलेन नजरेन येवना आसतली. नॅशनल हायवेक सांगिल्लें आसा की यू कम आउट विथ अ सजेस्टेड प्लॅन विथ युअर सो कॉल्ड कन्सल्टंट्स, कित्याक दे कॅनॉट जस्ट टॉक अबाउट मेकिंग द ब्रिज, दे कॅनॉट टॉक अबाउट फ्लायओव्हर. फ्लायओव्हर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस, आमकां जायच. पूण तो असो जावंक जायना की ट्रॅफिक मुवमेंटाक त्रास जावप लोकांक गोंयच्या और भायले येता ते टुरिस्टांक. एट द सेम टायम आमचे परवरचे लोक भायर सरपाक ना पावप. सो वी हॅव आस्क्ड देम फॉर सोल्युशन्स. We have asked the departments, National Highway and State Highway, to explore new avenues of new roads. And तांचे सगळें जालें की मुख्यमंत्र्याकडे who also holds the portfolio of PWD, ताच्याकडे आणि प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराकडे बसून I think we will sort these issues out. जो पर्यंत नवे रस्ते जायना तो पर्यंत हे काम चालू करूंक मेळना. आणि नवे रस्ते करपाक कितें चॅलेंजीस आसा तांच्याकडे बसून सॉर्ट आउट करून we will ensure that the work starts. गोंयांत वेलची केळी सारख्या केळीच्या मुखेल जाती वांगडाच हेर उत्पादनां घेवपा खातीर गोंय शेती बाजार मार्केटिंग आनी प्रोसेसिंग सहकारी संस्था वावुरतली अशी स्पष्ट गवाय संस्थेचे अध्यक्ष दत्तप्रसाद खोलकार हांणी दिल्या. म्हापशांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेक आदले मंत्री दिलीप परुळेकार, दयानंद सोपटे, उल्हास अस्नोडकार हे संस्थेचे हेर संचालक हाजीर आशिल्ले. राज्यांत दर्जेदार आंबे, चिकू, नाल्ल, भिण्णां, जांबळा, काजू हांचे उत्पादन वाडचे हे खातीर संस्था काम करता अशी माहिती तांणी दिली. आज तुमच्या माध्यमांतून आम्ही सगळ्यात पर्यंत हो विषय पावोवंक सोदता की गोंयचे जे शेतकरी आसा, गोंयचे जे बागायतदार आसा आनी वेलची केळ्यांचे प्रोडक्शनान हात घालचो. केळ्यान गोंय स्वयंपूर्ण जावचें, सेल्फ सफिशियंट जावचें, लॉंग टर्म एक प्लॅन धरून हळूहळू जाका कॅश क्रॉप उत्पन्न बरें मेळटा, रिटर्न्स बरें मेळटा. कारण हो टिश्यू 10 म्हयन्यां भितर केळ्याचो घड तयार जाता, मॅक्सिमम 10 ते 12 म्हयने. आनी मोठ्या पद्दतीन जर लायले जाल्यार हो कॅश क्रॉप गोंयच्या शेतकऱ्यांक बऱ्या पद्दतीचें उत्पन्न दिवंक शकता. आनी गोवा सरकाराचो जो स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रम आसा ताका हो कार्यक्रम पूरक आसा असो आमकां दिसता. आनी म्हणून काजू आसत, आंबा आसत, फणस, मागीर अशी एक 37 वेगळ्या पद्दतीची कलमां ही सध्या सोसायटीन उपलब्ध आसा. आनी ताकाच जोडून आमी वेलची केळ्याची कलमां फुडल्या 2-3 दिसां भितर हांगा येतली. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेशा सयत उत्तर भारतांतल्या खुबशा वाठारांनी उश्णतायेचे ल्हार पातळ्ळा. मध्य प्रदेश, गुजरात आनी विदर्भात लेगीत उश्णतायेन हाजेरी लायल्या. हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसां खातीर उश्णतायेच्या ल्हारेचो रेड अलर्ट जारी केला. दिल्लीत लेगीत फुडले 2 ते 3 दीस खर उश्णताय चालूच उरपाची शक्यताय आसा. जयपूर हवामान विभाग केंद्राचे संचालक राधेश्याम शर्मा हांणी अदीक म्हायती दिली. भारतीय हवामान खात्यान 31 मे मेरेन केरळात दक्षिण अस्तंत मान्सूनाची शक्यताय उक्तायल्या. फुडल्या 3 दिसां भितर राज्यांत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उश्णतायेक लागून त्रास सोंसपी लोकांक पावसाक लागून कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली अशी आस्त आसा. फाटल्या वर्सा 2 जूनाक मान्सून केरळात पाविल्लो. 2022 वर्सा 29 मेक, 2021 वर्सा 3 जून जाल्यार 2020 वर्सा 1 जूनाक दक्षिणी राज्यांनी मान्सूनान हाजेरी लायिल्ली. मजगतीं गोंयांत 27 मे मेरेन व्हडा प्रमाणात पावस पडटलो अशी शिटकावणी गोंय वेधशाळेन दिल्या. फुडले 3 दीस गडगड जोगला मारून पावस पडटलो. बंगाल उपसागर ते कर्नाटका मदीं तयार जाल्ल्या ट्रॉफाक लागून कर्नाटकांत व्हडा प्रमाणात पावस पडटलो. ताचो गोंयाचेरूय परिणाम जातलो. ह्या काळात नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय म्हूण गोंय वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.